तुजो मोग कोत्ता म्हूण तुज्या भिरांती विने जिवीत जेरूल जिवंक जाता. खरें म्हटल्यार मोज्यान हे पासून म्हणो येता की तुका फकत देवाच्या मोगाची जाणवाय आसल्यारूच न्हय, पूण देवाच्या मोगाची प्रकाशवणी तुज्यान फुडो करूंक जाय. जावचें ना भिरांती जी तुज्या जिवितान येवची आसा. असलीच गोट जेरूल म्हजी जालेली. इगोजेन आमी मोग हें उतर जाय तशें वापरता म्हूण अजाप दिसता आनी खरेंच मोगा विशीं आमी कशी उलयता आनी त्या बद्दल आमची जाणवाय कितली थोडी आसा. खरेपणी क्रिस्तांवपण आनी मोग तूं पयशी तर जर तूं पयशी ग्रीक डिक्शनरीन पयशी तर क्रिस्तांवांनी फकत तेंच करूंक जाय. तुजा न्हय फकत तितलेंच मोग करूंक. तूं देवाचो मोग कोत्ताय कित्याक पयलो तांणी तुजो मोग केलो, तुका ताचो मोग मेवलो. तूं प्रमाणीकपणान तुजो मोग कोत्ताय, तूं दुसऱ्यांचो मोग कोत्ताय. तेंच आमी कोत्तात. आमी मोग कोत्ता तो जावंक जाय मुखेली हेतू आमच्या जिविताचो. आमकां जाय तशें जावंक आनी आमकां जाय तें सगळें मेळच्याक वो आमच्या जिविताचो मुखेली हेतू जावंक फावो ना. मोग जावंक जाय आमच्या जिविताचो मुखेली हेतू. वर्स 16 1 John 4:16. बायबलीन कांय ग्रंथ आसा जे म्हज्यान म्हणूं येता म्हज्या जिवितान बदलो पाडूंक पावलेत आनी म्हाका पुराय उतर आवडटा, पूण थोडी भोव आसात जी म्हज्या विचून म्हणूं येता जो जावन आसलो म्हज्या जिवितान वोत बदलो पाडपाचो ग्रंथ. वो ग्रंथ आनी जाणो सजमतात, बोलकोतात, जाणो जातात, पळोवन आनी अनुभवान. जायतींच उतरां आसात पूण म्हाका जाय ती गोट दवरुलेली. आनी सत मानतात, पाळतात आनी विस्वासान पातयेतात देवाचो मोग आमची आपुरबाय कोत्ता. आतां हें खरेंच कितें सांगता? तो म्हणटा खरेंच देवाचो मोग जाणो जावच्याक आमी तो खूड अनुभवांक जाय. शीस पावलून हीच खबर सांगलेली एफेसकारांक चॅप्टर 3 हातून. ताणें म्हटलां की तुज्यान जाणो जावं येता उंची लांबाय आनी रुंदाय देवाच्या मोगाची तुजे थाय आनी ताचो तुका खूद अनुभव मेळटलो. आनी ताणें म्हणलें गरज आमी तो पळोवंक. ताणें म्हणलें आमकां हो मोग पळोवन आनी अनुभव थावो जाता अनुभवान. आतां म्हाका जाय तुमकां आव्हान दिवंक एक ल्हान पुस्तक घेवन. बायबल खरेंच खबर करता उगडासाचो पुस्तक सो देव दवरता आनी म्हाका दिसता केन्नाय आमी तसलोच एक दवरल्यार बरो. थंय आमी बरोवंक जाय खेरीत वस्तू ज्यो देवान आमचे पासत केल्यात. कित्याक कितलेच पावटी आमी फकत चिंता देव आमचे पासत कितेंय करिना तें. आनी हांव तुका सांगता ह्या रुमांत एक मनीस आसपाक ना जांच्या जिवितान देवान कांयच करूंक ना आनी तरूय तुका तें जायतेंच चुकलां कित्याक तुवें मन दवरूंक ना म्हूण. तो म्हणटा गरज आमी वळखोंक आनी जाणो जावंक मोग देवाचो. एक उदाहरण आयज सकाळीं आनी हें हांव जायतीं वर्सांक करूंक आयल्यां. सोबीत वस्त म्हज्यान सांगो नेजो तितली. म्हजो घरकार आयज सकाळीं म्हजेशी आयलो आनी देव एक दयाळ मनीस आनी तो तुजा न्हय. तो म्हाका आयऱ्यान पयऱ्यान शाबासकी दिता. पूण आयज सकाळीं तो म्हजेशी येवंक म्हाका वेगीन दवरून म्हणूंक लागलो तुजी गोवायकी आयज सकाळीं टॅलिव्हिजनार आसली आनी ताणें म्हणलें म्हाका तुका इतलेंच सांगूंक जाय म्हाका तुजी कितली व्हडवीक आसा ती. तुजे लागीं काज जावं कितलो खुशाल आसा तो आनी हांव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो. म्हाका आपल्या वेगीन दवरून म्हणूंक लागलो म्हाका दिसता तूं खेरीतूच म्हणून. पळय हें देवान केलां तें चड बरें आसलें. खरेंच तें देवान तशें केलें हांव खुशाल देवान तशें केलें म्हूण. पूण हांव हेंवूय जाणो आसली की देवूच न्हय म्हूण. म्हाका गमलें की देवा वरवीं म्हाका मोग दाखयतालो म्हूण. म्हाका गमलें की तो भागान देव म्हाका तयार कोत्तालो हांगा येवन तुमकां प्रवचन दिवंक. कारण काल म्हाका आगोट दीस आसलो कांय प्रश्नांक सुटावे करूंक जाची हांव खबर करिना पूण खरेंच तें आगोड आसलें. देवाक जाय तुवें सुरू करूंक मन दिवंक तो तुजो मोग कितलो कोत्ता तो. आनी दर एक ल्हान ल्हान वस्तूक
सो तो तुज्या पासत कोत्ता त्या वस्तूक लागोन. जोर देव म्हाका पार करूंक बरी सुवात दिल्या न्हू ताका आर्गां दिता. हे परी तूं शिकता देवा थंय एक लागशिल्ली सोयरी कोत जोडूंक. तूं मोन दिता देव तुज्या जिवितान कितें कोत्ता ताचे वयर. जेन्ना तूं स्टोरान वेता आनी तुका खबर पासून ना तुजें कुपन आसलें म्हूण, आनी तूं कितें घेवंक सोदता आनी तो क्लर्क म्हणटा, ओ तुवें पोत्तलें कुपन काडलां, आनी तूं म्हणटा ना हांव नकलो असली कुपन आसा म्हूण, आनी तो एक मेजा सकयलें काडून तुका एक कुपन 20% उणें घेवंक दिता. असो देव तुजो मोग कोत्ता. आतां हांव सगलो संवसार म्हणटलो म्हूण वय तें एका एक घडलें, पूण तें हांव सोत मानी. हांव सोत मानता देव तुजो मोग कोत्ता. तीच गोट म्हजे सवय जाता. हांव सोत मानता देव म्हजो मोग कोत्ता. आमेन. तुवें शिकोंक जाय देव तुका कितलो बरो कोत्ता तो, आनी केन्नाय देव तुका आनी कोणा उदेशी जो चड व्हडलो मनीस न्हय बरें करूं येता. आनी ती नकळत पासून ती कितें कोत्तात तें. एक नास्तीक मनीस आनी एक क्रिस्तांव एका मेकाशी घराशी रावताले, आनी क्रिस्तांव एक कांय दुर्वाची आगोडाय आसली. भायर बोलकावन गेली आनी सरकार वयत मरोन म्हणटा, देवा उपकार करून म्हाका जेवण धाड. नास्तीक आपले भायर घालून म्हणटा, देव ना. दुसऱ्या सकाळी ते बायलेन आपले दार उकोडले आनी तिच्या फुडल्या दारा भायर साकानी बरोवन वस्तू आसल्यो. तिने वयर सरकार पळोवन म्हणलें, ओ देवा आर्गा तुका म्हाका जेवण धाडलें म्हूण. नास्तिकान जंपा वयल्यान उडकी मारून म्हटलें, देवान तें जेवण धाडूंक ना, हांवें तें थंय दवरलां. तिने परत आनीक एक पावटी सरकार पळोवन म्हटलें, देवा म्हाका जेवण दिलां म्हूण आर्गा दिता, आनी देंवचाराक तें फारीक करूंक लायलें. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता की आमी चड मोन दितात देव कितें करिना ताचेर, आनी न्हय तो कितें कोत्ता ताचेर? आमेन. लोकांक जाणा जावंक जाय की देव तांचो मोग कोत्ता. कित्याक वर्स 18 म्हणटा, मोग आसा थंय भिरांत ना. संपूर्ण मोग भिरांत पयस कोत्ता, पूण जेन्ना तूं जाणय संपूर्ण मोग आसा संपूर्णतायेन सारको आनी कारण नासतना मोग कोत्ता, वय संपूर्णतायेन सारको आनी कारण नासतना, आनी वय हांव तुका सांगता, आनी हांव तुमकां सगल्यांक सांगता जी टीव्हीर पळयतात, देव सगल्यांचो मोग कोत्ता, पूण तो तुजो मोग कोत्ता. आनी हाचे विशीं तुवें खोशी जावंक जाय. आनी हाची सोजमोनी कितें म्हणजे देव तुज्या सांगाता आसा, आनी तो तुकाच आसा, आनी तुज्या जिविताक ताचे कडेन बरी येवजण आसा, आनी गरज ना तुवें भिरांतीन जिवंक. गरज ना तुवें आदल्याची भिरांत धरूंक, फुडाराची भिरांत, एकसुरपणाची भिरांत. कित्याक भिरांतीन आसा त्रास, आनी देवान आमकां त्रास दिवंक आपोवंक ना. आतां आमी परत वर्स 16 वाचुया, कित्याक म्हाका दिसता आतां तूं मातसो बरो जातलो. तुजा न्हय आमी सजमतात, आमी वखतात आनी आमकां गमता. पळय देवाचो मोगा विशीं भिसूच जायनाका. त्या विशीं मोन दी दिसभर. ओ देवा आर्गा तुका हे परिस्थिती म्हजो मोग केलो म्हूण. आर्गा तुका देवा त्या उपकाराक लागोन. आर्गा तुका दोर शाबासकी तुका मेवता, तुवें देवाक दिनवासूंक जाय. दर एक पावटी कोणूय तुका कसली शाबासकी दितो तुवें देवाक आर्गा दिवंक जाय. देव ल्हान वस्तू कोत्ता ताका दिनवासूंक दी. आनी जितलो तूं उपकारी जाता तितलो ओदीक देव कोत्तलो, तुजे पासत देव कोत्तलो. सो तूं आदींच तारकार कोत्ता तुका कितें मेवला त्या विशीं, देव तुका आनीक कित्याक दितलो तारकार करूंक. अशें चिंतलेलें बेश्टेंच म्हणटलेलें म्हूण. म्हाका जरूर उतर आवडटा. कशे परी लोकांक ते सुटका दिता. तुजो लोक आसात जे फकत आयकोन की देव ताचो मोग कोत्ता म्हूण ती आयज रात्री आपले जिवीत बदलतलीं. कित्याक सगलें सोडून हेंच सगल्यांक जाय न्हय, मोग आनी आपलेपण.
आमी आसात तशी मानून घेतलेली आमकां जाय आनी आसा तशींच मोग करूंक. आमकां कोण पूण जाय आमचो बरोबर चिंतकून आनी शेवट पासून आमकां सांगात दिलो आनी सोत मानून समजोंक वळखोंक जाणा जावंक पळोवन आनी अनुभवान आनी सोत मानूंक पाल दिवंक आनी भावात घालूंक आनी पातयेवंक जो मोग देवान आमचे थाय दिला. देव मोग तो कितें कोत्ता तो न्हय, ऑन आनी ऑफ जावप तोच तो. आनी जो कोण जियेता आनी देवा थंय जियेत रावता आनी देव ताचे थंय जियेता आनी जियेत रावता. आतां परत वाचूया वर्स 12. वो आनीक एक रांचो मोका चड 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 जिवीत बदलता तसलो जावंक पावलो. तुजो आनी आमकां सगळ्यांक देवा मुखार आसोंक जाय. आमकां तें आवडटा, बरें दिसता देवाच्या मुखार रावंक. आनी हांव जायते पुस्तक वाचता देवाचेर आतापलेले आनी देवाच्या मुखार जेवपाचें जिवीत सारलेलें. पूण केन्ना हांव मातशें ओदीकूच धर्मीक जाता आनी आमकां अशें दिसता, तुका तो दिसता तो हांगा आसा काय. आनी एक सकाळी हांवें हें पळोवन आनी म्हाका तें सुटावें केलें. खंयच्याच मनशाक आजून देवाक पळोवंक ना, पूण जर आमी एकामेकाचो मोग करीत देव रावतलो. तो देव खंय आसा, देव म्हणजे मोग कित्याक, तो मोग आनी सगलो मोग देवाक थावन सुरू जाता. मोग नासोन येजो खरो मोग देवा विने आसोन येजो. बेश्टो वयल्या वयर भावना आसत पूण खरो मोग न्हय. देव म्हणजे मोग आनी देव आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमी आमचोच मोग केलो आनी ताचो मोग केलो आनी हेर लोकांचो मोग केलो. आनी बायबल म्हणटा आमी शिकोंक जाय जिवंक रावोंक आनी उरोंक त्या मोगान. ह्या जाणो हातून आमी चड मुखार ना म्हूण आमी अशीं. कितलें बरें जावपाचें जर तुवें सुरू केलें दर दिसा उठोंक म्हणूंक. आर्गा तुका देवा म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण. हांव तुजो मोग कोत्तां, हांव म्हजोच मोग कोत्तां. आतां अपस्वार्थी स्वताची खबर करिना, हांव खबर करता मोग करूंक ताचो जो देवान रोचला तुका जावच्याक. आनी दोनया हांव आयज भायर वचोन म्हजे लागीं जाता तितल्यांकय मोग दितली. म्हाका मोगान पिगलोवंक जाय आनी म्हज्यान तुका सांगो येता हें ओदीक बरें आनी न्हय वचोन आनी एक रुमान खंयसर बसोंक. आनी कोणाची फकोना करूंक सोदिना. हांव फकत म्हणटा कितें जाणूय आमी देवाक कोण तो चिंता आनी तो खरेंच कोण तो. पळय हांव देवाक ल्हान करूंक सोदिना म्हणून की देवाक जाय आमचे बाराबरीचो आसोंक. उतरान सगळ्यांक उपामीन उडाची आत्मीक आनी सजमीक जाय तसली खबर न्हय. देव म्हणजे मोग, तो तुजो मोग कोत्ता. ताका जाय तुवें तुजोच मोग केलो, ताका जाय तुवें ताचो मोग केलो, ताका जाय तुवें हेर लोकांचो मोग केलो. आनी जे सुवातेर आनी जियेतात आनी मोगान रावतात थंय देव आसा. आनी हांव नकलो म्हज्यान आयज रातीच्या निरोपा वयर कितें चिंता तें, पूण हो देवाचो व्हड निरोप तो सगळ्याकूच आसा. जेन्ना हांवें जॉयस माया मिनिस्ट्री सुरू केली त्या वेळार तेंच तें नांव नासलें. ताका जिवीत उतरा भितर ते सेंट लुईस एके इगोर्जेन एका ओस्तराचे जमातीक सुरू जालें. हांवें इतली खोलायन मागलें देवा तुका कितें जाय प्रवचन हांवें दिवंक. हांवें म्हजे वयली जमातीक आसा तें शिकयलें तुका कितें जाय. आनी ताणें म्हाका म्हटलें म्हाका जाय तुवें मोगाक सांगोंक हांव तांचो कितलो मोग कोत्ता. हांवें चिंतलें हांवें देवा थंय भासाभास केली. हांवें देवाक म्हटलें म्हाका एक ल्हान भुरग्याची शिकोवन नाका. जॉन 3:16 सगळीं जाणां तूं ताचो मोग कोत्ताय म्हूण. आनी ताणें म्हटलें ना ती जाणो आसलो तर ती वागतात ते परी वागची नासली. हाचें तूं कितें चिंताय. जर आमी खरें जाणो आसली देव आमकां कारण नासतना मोग कोत्ता म्हूण. ओ देवा
वस्तू बदलपाच्यो, हुस्को ना जावपाचो, खोंती ना जावपाचो, भार वचपाचो, भिरांत वचपाची, असुरक्षीतपण वचपाचें. कितल्यो वस्तू सुटाव्यो जातात देवाच्या मोगाची वळख जावंक. आतां थोड्या वेळाक शिजवांक पळोवया. ह्या मनशाची मनाची अवस्था अजापांची आसली. जुआन जेरूल जुआचो पुस्तक बरयलो आनी जुआच्या पुस्तकान 5 पावटी जुआ आपल्याकूच म्हणटा तो शीस म्हूण जाचो जेजू मोग कोत्ता. आतां म्हाका दिसता दुसऱ्या शिसांक तें बरें लागचें ना, कित्याक ताणें तें तांकांय म्हटलें, हांव तो शीस जाचो जेजू मोग कोत्ता. आमी ताची खबर पळोवया. म्हाका जाय तुवें तें पळोवंक. सुरू करुया जुआंव 13:23. कित्याक हांव तुका सांगता, हातूंत एक निरोप आसा. तूं वच आनी फाल्यां सांकळी तुज्या आरशान पळयलें म्हूण देव म्हजो मोग कोत्ता. पळय तुजो दीस कसो कोत्ता. आनी ताचे बदलेक तूं उठोन देंवचारा बरोबर उसगोट करून तुज्या पुऱ्या जिवितान तें सगळें वायट केलां तें, आनी तो कसो कुसलोलो उपकारान नासलोलो मनीस, आनी तातूंत सगळो गुन्हे आनी फॉर्मान. तुमी म्हणात देव म्हजो मोग कोत्ता आनी हांव देवाच्या प्रमाणीकपणान क्रिस्ता सवे चलता. देवाक म्हज्या जिविताक येवजण आसा आनी हांव अपेक्षा दवरता आयज कितें बरें जातलें म्हूण. आनी तूं तें फकत एकूच पावटी करिनाका. तूं करीत राव, करीत राव, करीत राव, करीत राव, देंवचार थकोसर. तुवें तसलो क्रिस्तांव जावंक जाय की सकाळीं तुवें तुजे पांय जमनीक तेंकतोच दर एक देंवचारी फेरांतलो आपल्या दोलींत परत घुसतलो बोब मारीत ती परत खाटी वेली उठली. जॉन 13:23. हांव खरेंच सत मानता हें एक व्हड लिसांव. एक ताचो शीस जाचो जेजू मोग करी जाका मान लेखतालो आनी खोशी जातालो. आनी जो हांव पुस्तक बरोवपी आनी तो आपलीच बरी खबर सांगता. जेजूच्या वड्यार आड पडलेलो आनी तुमी जाणा जो तो मुनीत रावलो. जेजू म्हजो मोग कोत्ता हें हांव जाणो. आतां पेद्रू दुसरे वाटेन तो सदांच उलयतालो ताका देवाचो कितलो मोग आसा त्या विशीं. चलात आतां. ओ वय दोनया, कितलो हांव तुजो मोग कोत्ता. पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय. वय दोनया, तूं जाणो हांवें तुजो मोग कोत्ता. तिसरे पावटी जेजून म्हटलें, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय काय. वय दोनया, तो म्हणटा तुका कोण जाली. जेजून ताका 3 पावटी तीच वोस विचारली. वय दोनया, तूं जाणोय की हांव तुजो मोग कोत्ता. फकत पेद्रून एकल्याकूच ताका नेगार गेलो. न्हय एक पावट पूण 3 पावटी. जोआन फकत सांगलें जेजू ताचो कितलो मोग कोत्ता तो आनी ताका ताच्याच मारूंक जायना जालें. तो सगळ्या शिसा परस अदीक वर्सां वाचलो. ताका तांणी तेलान भाजूंक केलो पूण जिवेसी मारूंक जायनासलो. म्हाका तुका हें सांगो दी, तूं देवाचो मोग कोत्ता तें चड बरें, पूण जर तुका प्रकाशविना देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो जाल्यार तुका शक्ती आसची ना. कित्याकूच तुका देवाच्या मोगा सोडशिलो दोशी करूंक दिनाका जो मोग जेजू क्रिस्तान आसा. न्हय फुडारी, न्हय पातोक जे तुज्या जिवितान तुवें आदारला, कित्याकूच तुका देवाच्या मोगा सोडशिलो दोशी करूंक दिनाका. न्हय म्हूण जिवीत, न्हय म्हूण मरण, न्हय म्हूण फुडाराक जावपाच्यो वस्तू. कित्याच्यानूच म्हाका देवाच्या मोगा सोडशिलो दोशी करूं जाय जो आसा जेजू क्रिस्तान. कित्याकूच तुका खोशीन काडूंक दिनाका. हांवें जें म्हटलां तें तुवें आयकलां. तुज्या स्वताच्या पातकाक तुका देवा सोडशिले दोशी करूंक दिनाका. जेन्ना आमी पातोक आदारतात आमी परत आमची दोलींत वेतात. आमकां इजिप्ताक धांव मारूंक जाय ना. देव फकत म्हणटा तुवें तें कबूल करूंक जाय, कुमसार जा, ताची जबाबदारी घे, ताका निमित्ता करिनाका.
त्योंचाराचेर ताचो गुन्यांव घाली नाका. तुज्या बोक्सोने घे आनी जोड पावन उडोय आनी मुखार वच. सो तूं 10 सुमाराक गुन्हेगारी जावंक बसतलो, तूं फकत देवाचो वेळ ओगडायताय. सिमाओ, पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचोन तिणें म्हटलें, सोम्याक सोमादींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें नकलो. जॉन 21:7. तेन्ना जेजू मोग कोरी त्या शिसान. तुज्यान चिंतू येता तूं एक पुस्तक बरयता. म्हणजे कितें घडटलें आसलें जर हांवें एक पुस्तक बरयलो आनी 5 फावटी त्या पुस्तकान म्हाकाच हांव जॉयस जेजूचे शीस स्वताचो मोग कोत्तालो म्हूण पाचारलेलें. म्हणजे म्हजें नांव सगल्या क्रिस्तांव मॅगझिनान येवपाचें की म्हजें सोत मांडपाचें न्हय. हांव एक पाकानी मनीस आनी एक गोरवी पिशी फाल्यार जालेली ओस्तोरी. हे परत आनी परत आनी परत आनी परत म्हणीत आसा. आसलो शीस जाणें जेजूचो मायेचो सांबाळ करूंक जाय आसलो. म्हाका दिसता तांतूनय कितें खेरीतपण आसा. तो जाणो आसलो जी मोगाची सोयरी कोताचे मोदें वसताली की जो ताचे मायेची बरी काळजी घेतलो म्हूण. तो शीस जाचो जेजू मोग कोत्ता. तेन्ना तो शिसाचो मोग जेजू कोत्तालो ताणें पेद्रूक म्हणलें, तो आमचो दोनी. अजाप दिसता तुमकां दिसना? सगळीं म्हणत देव म्हजो मोग कोत्ता. आतां म्हाका जाय तूं हें मातशें दुसरे भाशेन म्हणूंक, देव म्हजो मोग कोत्ता. पूर्णतायेचो मोग भिरांतीक धांवडायता. देव म्हणजे मोग. ताका तुज्या जिवितान बरो येवजण आसा. तुका भिरांतीन जेवपाची गरज ना. सो देव म्हज्या बरोबर आसा, कोण म्हज्या आड आसत. सो देव म्हज्या वाटेन आसा, म्हाका कसली भिरांत. भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांव तुका कितें सोडचो ना न म्हूण सांगचो ना. कित्याक हांव सदांच तुज्या सांगाताक आसतलो. संवसार, सोरो, पोरयान सगल्यो वस्तू देवाक जाय तश्यो चलता जांकां देवाचो मोग आसा आनी जांकां ताचे गोरजे पोरमोने आपयल्यांत. सुंदर 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 उतरां बापा. हांव आयज राती सगळ्या मनशाक मागणें कोत्ता. जाणी अनुभवंक ना, पळोवंक ना आनी थीर ना तुज्या मोगाचो. म्हाका नाका हो फकत एक निरोप जाल्लो. हांव तुजे लागीं मागता हे घेवंक आनी लोकांच्या जिवितान प्रकाशवणी हाडूंक. इतली प्रकाशवणी की तांच्या जिवितांतली भिरांत नपयत जातली. ही एक सुरवात जावं दी, एक बुन्याद जावं दी लोकांक जियोना जावंक भिरांतीन. हांव मागता हो दीस जावंक एक बोलीश दीस, एक नवी सुरवात. वो दीस विसरूंक आनी पाटले पाटी सोडूंक आनी फुडाराक धीर घेवन फुडो करूंक. आमी तुका आर्गां दिता देवा तुज्या मोगाक. जेजूच्या नांवान आमेन. आमेन. सो आमी खरेंच समज देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो जाल्यार आमच्यान दुबाव विरेत जाणा जावंक शकता की आमी भिरांतीन जेवपाची गरज ना म्हूण. 2 तिमोथेकारांक 1:7 म्हणटा, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो बेजूट करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन, मोगान आनी थीर गिन्यानान भरता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.